मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी नियाळोंक आसो उलो परगटूंक फावो जाल्ले आमखवारे वर्जिन मोस्ट रिनाउंड. परगटूंक फावो जाल्ले म्हणटाना नावार्दीक मनशाकी सडीत अर्थ तांतू आसा. चरित्रांत थोडे व्यक्ती आसात, तांचो वावर, तांची जिणी, तांणी केल्लें तें बरेंपण तें संततीतावन संततेक पावो जाय. अशें तांचे विशीं बरपे आसात, तांचे विशीं हेर रितीन तांच्या विशयांत स्मारक आसात आनी तांची जिणी हेरांक संतते परगट जाता. तांचें नांव उर जाय आनी तांची जिणी हेरांच्या जिणयेक आदर्श जाय म्हणून असो उद्देश आनी जनांगातावन जनागाक ती तांची जिणी पावो जाय, देखून तेचे परगटणी जाय. मुरी देवाची माता पवित्र सभेंत सुरवेतावनूच मुरयेचे बरेपण परगटूंक, तिचे पवित्रपण परगटूंक पवित्र सभा आनी मोशेस मान गौरव दिता आनी सभार रितीन एक अभिमान पावता. तिसऱ्या शतमानांत आमी पळयल्यार दोन फेस्तां मुरयेक परगडतात, मुरयेची जिणीच परगडतात. एक नतलांचें फेस्त आनी एक बाळकाक, जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटोवचें हें फेस्त. हें तिसऱ्या शतमानांत आराम जाल्लें. तो वळतान मुरयेचें बरेपणाचें परगटणी जातेत आसा. 430 एफेजान जाल्ल्या महासभेंत मुरी देवाची माता म्हणून परगटलें, थियोटोकोस. उपरांत मुरी देवाची माता म्हणून परगटल्या उपरांत जेरुसलेमांत, बेथलेहेमांत आनी नजरेतांत मुरयेच्या जिणयेचे विविध गणितांचेर होंदोन इगर्जो जाल्यो आनी ह्या इगर्जांनी मुरयेक तिचें बरेपण, तिची जिणी परगटूंक लागली. 6व्या शतमानांत मुरये मायेचो जल्मा दीस सप्टेंबर 8 तारखेर संभ्रमूंक सुरवात केलो. मार्चाची 25 तारीख आमकां कळीत आसा. हे 6व्या शतमानांत तावन हें फेस्त मार्चाच्या 25 तारखेर मुरयेक देवाचो पूत मनीस जावपाची इस बी हाडिल्लें. हें फेस्त 6व्या शतमानांत आयलें. नोव्हेंबराच्या 21 तारखेर आमकां मुरयेक तेंपलांत भेटोवणी ती परब आराम केल्ली आसा. ऑगस्टाची 15 तारीख आमकां मुरयेचें स्वर्गारोहण हें फेस्त आचरण केल्लें आसा. अशें 6व्या शतमानांतच मुरयेची फेस्तां आनी मुखांतर तेची परगटणी केल्ली आसा. 7व्या शतमानांत डिसेंबराच्या 8 तारखेर मुरयेचें भगवंत आमखार मुरयेचो निश्कळंक गर्भी संभोव हें फेस्त आचरण करचें, त्या मुखार तेची परगटणी जाल्ली आसा. डिसेंबराची 8 तारीख मुरी भगवंत आमखार मुरयेचो निश्कळंक गर्भी संभोव. 7व्या शतमानांत आयिल्लें आनी एक फेस्त डिसेंबराच्या 8 तारखेर ते संभ्रमचें तें फेस्त आसा. भगवंत आमखार मुरयेचो निश्कळंक गर्भी संभोव ह्या मारिफात मुरयेचे विशयांत परगटणी जाल्ली आसा. मुरये विशयांत पवित्र सभेच्या दोतोरांनी, बापांनी सबार पुस्तकां लिखिल्लीं आसात. पवित्र सभेच्या सुरवेरस बाजील वर्तो 379 इस्वेंत ताणें पुस्तक बरयल्लें आसा. सांत जॉर्ज निकोमेदिया हाणें 8व्या शतमानांत मुरये विशयांत बरयल्लीं पुस्तकां आमकां वाचूंक मेळटात. दुसऱ्या वातिकान महासभेंत विशेशतरान मुरये विशयांत गमन दिल्लें आसा. लितुर्जींत आनी आराधनांनी मुरये मायेक आमकवार सायबीन म्हणून मान दिवचें, परगटचें. सोबायेन बरलेली ती राणी म्हूण परगट करचें आमकां पळोवंक मेळटा. देवाची माता म्हणून एफेज महासभेंत परगटलें आसा. देवाच्या पुताक मनशापूत जावंक देवान मुरयेक विंचलें हें घडीत वातिकान दुसऱ्या महासभेंत उखून धरलें आसा आनी तें परगटलें आसा. 6व्या शतमानांत मुरये विशांत सबार गितां आयिल्लीं आसात. विविध भासांनी बरयल्लीं जालीं, लात्या भाशेन, ग्रीक भाशेन. आनी ह्या गितांत तावन उदेल्लीच लदीन
सा लॉरेटोची लदीन म्हणून हाका म्हणटात आनी हीच लदीन आमी म्हणची आनी हे उले ह्या विविध गितांतले विंसून वळुल्ले आसात आनी उपरांत विविध पाप साहेबांनी पवित्रच्या विविध काळार ताका नवे नवे उले घडशिल्ले खुडशिल्ले आसात. निजाकी मुरी परगोटूंक फावो जाल्ली शतशतमानां थावन तिचें नांव सांता भक्तांच्या तशेंच फातक्यांच्या ओंठांचेर जागतीक परिशदेनी थंय जंबल्ल्या बिस्प कार्दिनाल आनी तशेंच पापसाहेबाच्या ओंठार उदेंतेच्या आनी अस्तंतेच्या लितुर्जींत तेर्सा वेळार आनी लदिनेंत मागण्यांनी थंय परगटलें आसा. सांत बर्नार्ड, सांत थॉमस अक्विनस आनी सवार सांत भक्तांनी पवित्र सभेच्या दोतोरांनी बापांनी मुरये विशीं मागणी घडयली आसात. ह्या मागण्या मारिफात मुरयेचें नांव मुरयेची जिणी परगटली आसा. ती एका जनांगांतावन आनी एका जनांगाक ती मेळिल्ली आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेल्या संप्रदायांनी मुरयेक मान दिल्लो आसा आनी की तिची जिणी परगटली आसा. निजाकी अजुनूय मुरी फरगटूंक फावो जाल्ली. तुज्या आनी म्हज्या जिणये मारिफात मुरयेचे शेगून मुरयेची जिणी परगट करूंक जाय. भगिवंती देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.